मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. हणजूण कायसूकारांची म्हापशेच्या उदका विभागाचेर धडक. बायलांनी वेलो घागर मोर्चा. पंचायतीचोय लोकांक पुराय तेंको. 15 दिसांचो अल्टिमेटम. उदका पुरवण घालात जाग्यार, ना जाल्यार रस्ता रोको. पिळगांव दिवचले परत खुबळे शेतकार आनी खण कामगार. थळाव्यांचे प्रश्नच करूंक ना सुटावे. तरीकय खण येरादारी चालू. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दिला कारवायेचे उतर. लोकांच्या जिवाकडेन खेळटा गोयचे भलायकी खातें. विश्वजीत राणेक जमना खातें सांबाळपाक. ताबडतोब दिवचो राजिनामो. मागला गोंय काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हणजूण वागातोर आनी कायसुवा लोकांक उदक मेळना. नळांतल्यान उदका बदला वारेच गळटा. हे परिस्थितीक उदका विभागाचे घाळपण जबाबदार अशें म्हणत लोकांनी उदका विभागाचेर मोर्चा व्हेलो. प्रश्न जाग्यार घालपाक 15 दिसांचो वेळ दिला, ना जाल्यार रास्ता रोको करतले. हणजूण कायसूकारांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. Incapable. I can say you are matured man. You are not like a feeding bottle like a small thing. Sir, आमका मायात पासून उदक नसता सर. प्लांटावरसून येता. प्लांटान तुम्ही टँकर होते का? ना. तू दोनच मध्ये असता तुम्ही हात कसं घातला बायबा? पंचायत किती म्हणली? लोक ना जरा फडली किती काम हात तुमची असता. आयज आमच्या बरोबर पंच सरपंच सगळी फुल जनता शेवटची अंजूंची पंचायतीचो अख्खो लोक आणि अशा एरियेतलो लोक येयल्लो आसा तो लोक केन्नाच माझ्या बरोबर हांगा येवंक ना. ज्या लोकांक घेवन हांव 15 वर्सां उदकाक येता ह्यो लोक केन्नाच म्हाका दिसूंक ना. ह्यो नेवो लोक म्हणजे ह्या लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम जावपाक लागलो. सो म्हणजे वाडात रावतलो काय हांगा? 29,000 लोक जो हांगा हा शिवोलचो तेंच्यांनी मोर्चे हेची जबाबदारी कोण घेतलो? गव्हर्नमेंटाचो एकूय प्रोजेक्ट हांगा जावचो न्हू. गव्हर्नमेंटान एकूय प्रोजेक्ट हांगा काडचो न्हू. सगळ्यात सुबेज पैसो अंजुना पंचायत शिवलचो येता. शिवलची जी आख्खी दर्याची लायन हा, मांद्रे म्हणू नका, कालांगूट म्हणू नका, अंजुना म्हणू नका, बागान सगळ्यात सुबेज जोड गव्हर्नमेंटाक आम्ही करून दिता आणि आमका मारून उडयता तुम्ही उदकाक लागून. आमची MLA आमच्या सगळे 11 मेंबरांक घेऊन आमचो मापणे कडेन गेले. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहा तो तेजे कडेन गेल्ली. MLAन रिक्वेस्ट केल्लो की आमकां स्टाफ कमी आहा आणि त्यांना स्टाफ दिवचो म्हणून. आयज 1 वर्स जावन गेले, आयज पासून एक स्टाफ दिवंक ना. CM PWD मिनिस्टर आहा तेन्ना हे CMाकूय आमी सांगता की जाता तितले बेगीन ह्या उदकाचो प्रॉब्लेम कितें आहा तो सॉल्व करचो. आणि आमची लायन आहा ती 40 वर्सां पयलींची लायन पोरणी आहा. ती वयता थंय मातसो प्रेशर जालो वयता थंय लायन फुट्टा. तेन्ना आमी CMाक व्हडलो रिक्वेस्ट करता की सगळे प्रायोरिटीचेर आमची लायन नेई घालून आमकां ह्या उदकाचो प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व करचो म्हणून. भर चवथी कडेन आदी सांगूनय उदका पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान हणजूण कांयसूकार खुबाळ्यात. पंचायती सक्रीय जाल्या. पंचायतीन आयज म्हापशेच्या उदका विभागाक निवेदन भेटयलें. तिडकल्ल्या बायलांनी घागर मोर्चा व्हेलो. उदकाचो प्रश्न 15 दिसां भितर जाग्यार पडपाक जाय. तो मेरेन सगळ्यांक पावतले अशें टँकरांतल्यान उदक दियात, ना जाल्यार आंदोलनाक तोंड दिवपाक तयार रावात. थळाव्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. मेमोरंडम दिला हांकां एक आनी जे एक आमचे म्हापसा PWDचो. कारण आता 1 वर्स तरी जालें सगळ्या लोकांक आमच्या अंजुना वागातोर जावं कायसुवाच्या लोकांक चड त्रास जाता. उदीक येत ना आणि आमचो जर स्टाफ थंयसर पळोवंक वयशी जाल्यार ग्राउंड स्टाफ जाल्यार कोणूच ना, दोगूच जाण आहा. तांकां स्टाफूय वाडय म्हणून तो एक आमी रिक्वेस्ट केला. आणि उदीक येयना त्या परस तेंच्यांनी जे येयन थंयसर येवन फुड्यान येवन पळोवपाचें. ते सुपरवायझरांक हांकां तांकां येयल्ले आसा सांगून ती कामां जावपाची ना. हेचो मेन कारण जे इलेक्ट्रिकल अंडरग्राउंड केबलिंग जाला पळय तेंच्या कडेन हेंचो स्टाफ थंय मौजूद नासलो. ते पायपलायन फुट्टा वो चॅक करपाक ते 4-4 दीस फुटोवन व्हांवून वयताले आख्खे थंयसर. मेन एका प्रॉब्लेम हे कित्याक हेंचे कडेन स्टाफ ना त्या जाग्यार. अंजुना कायसो पंचायती हेंचे कडेन स्टाफ नासलो जेन्ना इलेक्ट्रिकल केबल फोडी पळय ती चॅक करपाक. ती फुटल्या उपरांत 4-4 दीस थंय फुटलेलेच आसताले. ते लायनीसून आमी ताका जी खबर आहा तुमी ताका विचारा. थंयसून उंदीर काडलेले आमी पायपलायनी भितर कुसलेले. हे लोकांनी उदीक ऑलरेडी पियाल्लेले आसा. प्लस प्लास्टीक काडलेले, चप्पल काडलेले, सोण्णां काडलेली आमी.
हे जेई खबर जेईच्या मोबायलार फोटो आहात हे सगळे जाल्यार ताका विचारचे प्रत्येक गजालीचे हे प्रॉब्लेम जाला 2 वर्सां केबल घालून सारखे सर 2 वर्सांच्यान आमी ह्यो त्रास भोगता आतां अजून आमकां थेमाचो उदकाचो बंदोबस्त जायना जाता 2 दिसांनी परत ब्लॉक जाता 2 दिसांनी परत ब्लॉक जाता आता हे इश्यू माथ्यार बसलेलो आसा ह्यो आख्खो आतां अंजुना कांयचो पंचायत आख्खी उठलेली आहा हांव म्हाज्या वॉर्डाचेच उलयतालो प्रायस वाड्याचे पूण आयज अशें कळोन येयला की आख्खी अंजुना कांयचो पंचायतीक ह्यो त्रास जाल्लो आसा सो आमी मागता जेई कडेन 15 दिसांचो तुका टायम दिला 15 दिसां भितर हे आमचे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय ना जाल्यार आमी रस्ता रोखू आख्खे अंजुना कांयचो बंद करतले हेज्या पयलीं आमी करून दाखयलेले आसा अंजुना बंद सो आतां आमी सरकाराकूय ही शिकवणी दिता सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन हेंकां स्टाफ दिवचो आनी आमची लायन क्लियर करची ना जाल्यार आतां अंजुनाच बंद जाला आख्खे आमी गोंय बंद करपाक आमी ओगी बसचे ना ह्यो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व जायना जाल्यार आनी जेई हे कडेन मागता जे मेरेन इश्यू तुजो सॉल्व जायना ते दिसा मेरेन आमकां डेली प्रत्येक वॉर्डार 4 टँकर आमकां आसोकूच जाय थंयसर आमकां आता आमकां 2 वर्सां जालीं उदक ना आमी टँकर हाडटा आनी टँकर घालता आनी टँकरान आमी उजार करता बिजलरी हाडून येता आमी पिवपाक आमी इकतें उदक घेता आनी सारूंक आमी पावण्याचें उदक हें करता घर पुसूंक आनी कितें उजार करून टॉयलेट फ्लश बी करपाक ड्रामांत दवरल्या उदक कलेक्ट करपाक आता कितली वर्सां जाली तुमी अशें सफर करता वर्स म्हणजे आमकां मोदें येता मोदें येयना केन्ना केन्ना येता न्हू आनी मोदेंच स्टॉप जाता उदक जे मेरेन तो आमकां टँकराचो बंदोबस्त करिना जे मेरेन तेजी लायन सारकी जायना ते मेरेन आमी हांगाले हालपाचे ना हे तिने आमकां रिटर्न एश्युरन्स दिवंक जाय आपल्या हेजेर ना जाल्यार तेणी रिजायन जावचो हे तर बरोवन दिना जर आमच्या बारीक जनतेचे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले असले आमकां सर जाय कित्याक आमकां ह्या खुर्च्यांचेर तेंचेर सॉल्व करूंक जाय सादे उदकाचो प्रॉब्लेम जनतेचो सॉल्व करूंक शकना जाल्यार हे आमकां जाय कित्याक सोडा तुमी खुर्च्यो आमच्या हातीन दिया आमी करता आमी पावयता उदीक लोकांक सगळे सोडा खुर्च्यो तुमी ऑफिसात सोडा रिजायनेशन दिया घरा वचा सरकाराक सांगा आमच्या कडेन जायना ते थंयसर उदीक पावोवपाक आमी तो आख्खी हे अंजुना कांयचो पंचायतीच्या हातीन दितात तेंचे तेंकां करून म्हणून हे तुमी बरोवन दिया आमी समर्थ आमी आमचें उदीक घेवपाक आनी आमकां उदीक हाडून दिवपाक मदेकात येतात आनी शेकारो ब्लॉक जाता काही शेकारो काडटात ते मागीर ते थोडे दीस येता परत ते ब्लॉक जातात ते शेकारो सो आता हे कितली 2 वर्सां जाली होय अंडरग्राउंड केलेल्याक आमकां कांयच प्रॉब्लेम हा गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. शेतां आनी रोजगारा संबंदातले सगळे प्रश्न जाग्यार घालात. दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या कडेन पिळगांवचे शेतकार आनी खण कामगारांनी मागले. उपजिल्हा अधिकाऱ्याच्या बरोबर आयज तांची बसका जाली. 2 ऑक्टोबरा आदी प्रश्न जाग्यार घालतला. खण येरादारी थांबयता. डेप्युटी कलेक्टरान पिळगांवकाराक उतर दिलां. खणीक लागून पिळगांवची शेतां इबाडल्यात. अजून लुकसाण भरपायचो विशय तडीक लागूंक ना. तरी कंपनीन परत येरादारीक सुरवात केल्या. पंचायतीन शेतकारांक आनी कामगारांक तेंको दिल्ल्याचे शेतकारांनी सांगले. सुमार 100 वयर शेतकार आनी कामगार हे बसकेक आसले. आमी आयज हांगा सगळे शेतकार आनी आमी कामगार जमलेले आहा आनी आमची कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर आयज आमची मिटींग आसली शेतकारांची आनी कामगारांची आयज मिटींग आसली आनी आयज कितें जालें आयज जे आमी 150 कामगार सुमार कामाक आसले हे वेदांताक तेंच्यानी तर्फातर्फी आमकां रिट कामाचे काडून उडयल्ले म्हणून आयज आमकां आमचो विशय सॉल्व करपा खातीर आयज कोणीच आमचो फुडाकार घेवंक ना. ना सरकारान घेवंक ना जावं आमदारान फुडें सरोंक ना किंवा जे पंच जावं आनी कोणूच घेवंक ना. आतां कितें जालें आयज आमची बरी सकारात्मक मिटींग जाली आमची कलेक्टर कडेन आनी कलेक्टरान सांगलेलें आहा कितें म्हणून शेतकारांचो आनी जो कामगार रिलेट केल्लो आहा तांचो व्यवस्थीत प्रश्न हो मॅनेजमेंटा कडेन सॉल्व जातलो आनी ह्या विकान तुमी मॅनेजमेंटा कडेन दोनूय पार्टी डिस्कस करा आनी विशय सॉल्व कर सांगल्या बरी गोश्ट आहा. आतां जालें कितें आतां थोडे जे पॉलिटिशियन जे लोक आहा ते हे कामगाराचे आनी शेतकाराचो विशय आहा न्हू तो मदीं हें करता फुडाफूड करता कोणाक प्रत्येकाक फोन करता कोण आमदारा कडेन वयता कोण ते घरा कडेन येता तुका अमके कामाक लायता तुका शेतकाराचे अमके तुका पयशे दिता आनी ही जी आमची एकवट आहा न्हू ती एकवट कालच्यान कोण तरी फोडूंक सोदता. हांव तांकां ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की म्हणून तुमकां जे कोण जावं आमदार आसा जावं पंच आहा कोण सरपंच आहा मंत्री कोण आहा तुमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आहा न्हू ती लोकांची कामां करा. तुमी ह्या भितर इंटरफियर जावं नाका. जे शेतकाराचे आनी कामगाराच्या भितर तुमी इंटरफियर जावं नाका आनी जर आमकां कळ्ळें समाज तुमी आमच्या भितर इंटरफियर जावशात आनी जर आमची फोडाफोड करशात तुमच्या आमी भुरग्या बाळांक घेवन तुमच्या घरा कडेन बसतले तेन्ना तुमी भितर इंटरफियर जावं नाका. पूण आमी हे कंपनी कडेन खुबश्यो अश्यो मिटिंग्यो जाल्यो हे जाल्यो पूण कंपनीन आमचे आयकता म्हणून आतां 2 म्हयने 10 दीस जाले तरीच आमी ते कलेक्टराक रिस्पेक्ट दिलो ते सांगलें बाबा जातले म्हणून. आतां आयज आमचें कितें जालें शेतकारांचे 500 पिड्डे जाले
तेणी सांगले तुमचे एक 8 दिसा भितर म्हणजे 2 तारखे भितर तुमचे कितें प्रॉब्लम जातलो म्हणटा तो मॅनेजमेंटाचो हेजो आमचो कामगारांचो जाल्यार शेतकारांचो हेजो कळ्ळें आमी म्हटलें जालो जाल्यार बरो आहा ना जाल्यार आमी 3 तारखेच्या म्हटल्यार आमी तें बंद करतले. ते तुमकां कंपन्सेशन मेळ्ळा काय मेळूंक अजून आमकां कांयच मेळोंक ना आनी असोच आमी फर्स्ट टायम असो एक लढो आमचो पिळगोचे लोक एक जाल्ले मदीं कोण तरी अशे येयले आनी ते आतां फुटाफुटी करूंक तयार जाले पूण तसो आमचो देव बदलो तो करूंक दिवचो ना हें हांव तुका सांगता तेंच्यांनी आनी सरकारूय सांगता पॉलिटिक्स कोण ते आमच्या भितर पडपाचें ना हो लढो आहा तो हो शेतकारूच लढयतलो. अजून कोणी एका वाटेन सरकार सांगता शेतां करून खाया दुसऱ्या वाटेन सरकार भितरसून मायनी चालू करता कॉन्क्रिटीचे रस्ते करून. कितें जालें की आतां जी डिस्कशनाक आयज आपयल्ले कलेक्टरान डेप्युटी कलेक्टरान सो आमी सगळे डेप्युटी कलेक्टर कडेन आतां आयिल्ले सो तेंचे डिस्कशन जालें आनी बरे प्रमाणे डिस्कशन जालें सो तेंच्यांनी कितें सांगलें की एका फुडल्या विकान आमी आपले टॉप मॅनेजमेंट आनी थोडे शेतकरी आनी कामगाराचे जे वतीन जे ॲडवोकेट जे प्रभू गांवकर आनी शेतकरी हेंच्या मेळून तेंचे कडेन मिटींग करची आनी तेंचे जे मिटिंगे प्रमाणे जर तेंचे सकारात्मक जर सोल्युशन आयलें जाल्यार बरे भशेन ना जाल्यार आमी 2 तारखेक बंद करपाची ठरयलां. गोवा 365 खातीर महेश कोळेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हज्या गांवांत ल्हानपणांत पळयिल्लीं झाडां आयज म्हाका दिसनात जाल्यांत. आमच्या जाणट्यांनी ही झाडां सांबाळिल्लीं. फुडले पिळगे खातीर आमी ती राखून दवरपाक जाय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान राजभवना वयल्यान गोंयकारांक आवाहन केलें. गव्हर्नर जर झाडांचे ट्रीटमेंट करपाक लागला जाल्यार आमी निदान आपापले गांवांतली झाडां सांबाळपाचें तरी काम करुया अशेंय फुडें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या वाडदिसा निमतान दोनापावला राजभवनाचेर घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयतालो. आयच्या ह्या कार्यक्रमांतल्यान भोवमानिस्त गव्हर्नर हांच्यांनी झाडांची ट्रिटमेंट करपाक सुरवात केल्या आनी म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी हाचे कडल्यान मेसेज घेवपाक जाय. माननीय गव्हर्नरान झाडांची ट्रिटमेंट करपाक सुरवात केल्या जाल्यार आमी निदान ती झाडां प्रिजर्व करपाक तरी सुरवात करपाक जाय. फाटल्या म्हज्या 40 वर्साच्या टेन्युअरांतल्यान हांव ल्हान आसतना पासून पळयता ती झाडां म्हाका आतांय दिसना जाल्ली आसा. गांवांत आसलेलो काजरो खंयसर नाच जालो, गांवांत आसलेलो पिपळ आज म्हाका दिसत ना. वडाचें झाड हें फक्त वडा पुणये पुरतेंच उरलां आनी तसो जर पळयता आसत जाल्यार भिरमार आनी अर्जून खंय गेलो हो म्हाकाय खबर ना. कारण म्हाज्याच गांवांत हांव जी झाडां पळयतालो ती आयज म्हाकाच दिसना जाल्यार पूण हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक उलो करता. भिडमार तो सोदुया, काजरो खंय तो पळोवया. वडाचें झाड ते पुजे पुरतें न्ही तर सदोदीत ताका आसुनी आनी अर्जून जे वखदी झाड गोंयांत आपल्या आशिल्ली ती झाडां म्हाका दिसता बॉटॉनिकल स्टुडंट्स कितलेशेच म्हज्या फाटल्यान बसल्या. युनिव्हर्सिटी ताजेर रिसर्च करीत आसा. ही जबाबदारी फाटल्या पिळयेची आशिल्ली तेंच्यांनी ती झाडां सांबाळी आमच्या जनरेशनाक तेंच्यांनी दाखयली. पण म्हाका दिसता आतां आमचें कर्तव्य आसा फुडें ही झाडां जर दवरतले आसत जाल्यार आमीच सांबाळून दवरपाक जाय. हांव प्रत्येक गोंयकाराक उलो मारता परत एकदां प्रत्येक गोंयांत आशिल्लें पोन्नें झाड जेची आमी आयज पुजा केली ते 500 वर्सां पोन्नें झाड म्हाका दिसता ते बाबूल ट्री जे गोंयांत फक्त 3 झाडां उरल्या. एक आमच्या गव्हर्नराच्या कॅम्पसांत जेचे आमी अर्दें मोडून पडला ताची आज पुजा केली. दुसरें आशिल्लें सांग्या वयल्या पुलीस स्टेशनाच्या हेतूंतल्यान हांव ताका कोंकणी नांव तेजें विसरलो आमी चिकूचे पोर्तुगीजांची चिकू म्हणजे आफ्रिकन 500 वर्सांचें पोन्नें झाड हें गोंयांत आशिल्लें तेजी 3 झाडां फक्त उरल्या. ती आमकां जर प्रिजर्व करतले आनी फुडल्या जनरेशनाक दवरतले आसत जाल्यार ती आमची जबाबदारी आसा. गव्हर्नर जर झाडाक ट्रिटमेंट करता जाल्यार निदान आमी आसलेले झाड गांवांतले सांबाळून तरी दवरुया इतकेंच हांव गोंयकारां कडेन मागता. गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयान गोंयांत राज्यपाल म्हण पदभार स्विकारल्या उपरांत केल्ल्या वावराचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नियाळ घेतलो. खास करून राज्यपालान वखदी झाडांचे ट्रीटमेंट करपाचो उपक्रम सुरू केला ताची मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. First of all, in the state of Goa, he had took the Goa Yatra, that is the heritage Yatra. He has go around all 191 village panchayat he have visited. He is the first governor who have visited the entire state. He took the initiatives and started the bonsai plantation, and approximately the more than 1,000 bonsai plants are today in our campus. That is also one of the achievement of our the governor's house. He had written the book of ancient trees of the Goa, and approximately I think there are so many trees he have personally visited.
and written about in Goa. We have found it in Kajro, Pimple, Word, Bidmar, different types of plants he have written in his book. He had also started to give the donations for the cancer and kidney transplantation. That is also one of the great achievements started by our governor. And being the doctor of Ayurveda, it is a proud moment for me is installing the statue of Acharya Charaka and Acharya Shushruta in our governor's campus. That is also one of the great things for in our Goa. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. गोयचे भलायकी खाते लोकांच्या जीवाकडेन खेळटा. विश्वजीत राणेक हे खाते सांबाळपाक जमना, देखून ताणें ताबडतोब भलायकी मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवचो. गोंय काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान मागला. भलायकी मंत्री लोकांच्या जीवाकडेन खेळटा असोय ताचो आरोप. वेळार उपचार मेळूंक नाशिल्ल्यान गोंयांत कितल्याशाच जाणांचो जीव गेला. पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान परत दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलाचो विशय हायलायट केल्लो. तरीकय सरकारान आडनदर केल्या. फाटल्या 3 दिसांत अपघातांचो पावस पडलो. कांय जाणांक मेडिकल ट्रीटमेंट मेळूंक नाशिल्ल्यान मरण आयले. अश्यो कितल्योश्योच केसी मुखार हाडून अमित पाटकरान भाजपा सरकाराक ब्रोकर जनता सरकार अशी उपाध्याय दिली. जेन्ना सकाळच्या मायत्याक आमी कुडचड्यार जेन्ना प्रोटेस्ट केलो, कित्याक आज वेळ आयिल्ली आसा की ह्या फोंडान ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक घालून ताज्या वयल्यान शेण घालपाचो आज टायम आयिल्लो आसा. सांजवेळा त्याच दिसा ज्या जाग्यार आमी माती घालून फोंड पुरयलो, थंयच्यान अबाउट 400-500 मिटराच्या मुखार एक अपघात जालो. 2 मोटरसायकली ज्यो फोंड पडिल्ले ते वाचोवपाक गेले आनी तांचो एक्सिडेंट जालो. जेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना आमी वासपूस केली आनी वासपूस करतकीच जेन्ना पुलीस स्टेशनार फोन केलो तेन्ना पुलिसांक खबरूच ना की एक्सिडेंट जाला, ताचें नांव कितें, कांयच ना. ह्या जस्ट कन्क्लुडेड जुलय सेशनाक बाब विरेश बोरकाराचो एक क्वेश्चन आहा, जातून ताणें विचारला की द डिटेल्स ऑफ मेडिकल फेसिलिटी दॅट आर नॉट अवेलेबल एट साउथ गोवा, पोंडा आणि म्हापसा. दिस इज द क्वेश्चन. आणि ह्या ब्रोकर मिनिस्टरान ताचो रिप्लाय दिला. कितें म्हणून दिला? साउथ गोवाचेर वाचया आमी. Medical facilities not available. Super specialists like nephrology, neurology, which is concerned to the brain, cardiology, urology, oncology, तातूंत वचना. Why I am stressing this? The patient जो कुडचड्यार accident जाल्लो, that is a neurology case. Head injury आशिल्ली, नाक कानांतल्यान bleeding जाता, तोंड फुटला. And when you know that your neurologist is not operational at South Goa District Hospital, why the patient was shifted to Margao? Why did the Kurcharem Health Center deliberately shift the patient to Margao? मारून उडोवपा लागून. जर तुमकां खबर आसा की तुजे कडेन रेफरल हॉस्पिटलान जर तर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट चलना, जर तर थंय ते ना, जाल्यार तुमी ताका डायरेक्ट कित्याक धाडूना? केस ऑफ वेल्ली Barley Health Center, when you know that he has got a stroke, when the EMT, I am making this as a charge. नाल्यार त्या विश्वजीत राण्यान त्या EMT कोण आशिल्लो बाबडो भुरगो ताचे कडेन इन्क्वायर करचे. ही पर्सनली टोल्ड मी की ताका सर सिम्पटम्स आसा म्हणून ऑफ स्ट्रोक. तोच सांगता बरे इन दॅट गोल्डन पिरियड थ्रॉम्बोलायज करपाक तुका स्वता थ्रॉम्बोलायज करपाक पयली. बिकॉज युअर हेल्थ सेक्टर इज फेल्ड कंप्लीटली. In that golden period, if you are not shifting the patient directly to GMC for a neurology specialist, तो मरतलो मरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाडून. ज्या मनशाक स्ट्रोक आयला, ज्या मनशाक डायरेक्ट तुम्ही जीएमसी कित्याक तुमच्याकडे फॅसिलिटी ना आहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हे सरकार गोंयकारांक मारता. दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ मर्डर. जे ब्लॅक स्पॉट आसात ते अजूनही रेक्टिफाय जाल्ले ना. दुसरे जो मुख्यमंत्री परत सांगता पळय की आम्ही
कारवाई करतले, जे कॉन्ट्रॅक्टर रस्तो सारको करना खंय ते कारवाई करतले. म्हणजे ओपन चॅलेंज आसा मुख्यमंत्र्याक की गेल्ल्या 5 वर्सांत तुवें डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडा अंडर खंयचे रस्ते पळय पाड जाले ते तूं नांवां सांग मरे कोण कॉन्ट्रॅक्टर ते. आणि फक्त एकूच रस्तो जेन्ना अमित शाह पळय आयलो ताणें फक्त टारिंग केलो मिरामारचो रस्तो, ते सोडून आनी कांय करूं ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, गौतमी गांवकर आणि भक्तीबे बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कॅप्टन रोहित शर्माच्या फुडारपणाखाला भारत 19 सप्टेंबराच्यान बांगलादेशाच्या आड टेस्ट माळेंतल्यान ICC संवसारीक टेस्ट चॅम्पियनशीप 2023-25 मोहीम परतून सुरू करपाचो आसा. WTC स्टँडिंगाचे सध्याचो फुडारी म्हणून भारतीय पंगड आपल्या मोहिमेच्या म्हत्वाच्या टप्प्यार प्रवेश करतना आपली पयली सुवात तिगोवन दवरपाचेर भर दिता. बांगलादेशा आड जावपी माळ ही भारता खातीर मागणी करपी वेळापत्रकाची सुरवात आसा. तातूंत चालू हंगामात वट्ट 10 टेस्टींचो आस्पाव आसा. बांगलादेशा आड खेळ्या उपरांत भारत न्यूझीलंडा आड 3 घरगुती टेस्टींत खेळटलो आनी उपरांत ऑस्ट्रेलिया आड 5 मॅचींचे माळेंत सुरवात करतलो. मॅची आदी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत रोहित शर्मान WTC चक्रांतल्या दरेका मॅचींचे म्हत्व अधोरेखीत करून खंयचीय माळ उणी म्हत्वाची मानूंक शकना अशें सांगलें. At the end of the day, you're playing for your country, right? So there is no dress rehearsal kind of a stuff happening here. Every game that we play is important, and every game becomes important because of what is at stake. World Test Championship. Still, the table is quite wide open, and you want to win every game. So. Doesn't matter where we play in 2 months' time. We want to win here. We want to win this test match. So I think we have to focus on how we can win this series and the test match. So rather than looking too far ahead, I think it's important. We are starting, after a long time actually. 1 month is a long time. So it's nice to have everyone back and then start the season on a high. That has been what we've been talking about, and obviously when the test match starts, you got to see where you stand and then take it from there. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मुझेफ शेख. बंगालाच्या उपसागरावयलो खोल दबाव उणो जाला. बिरेस्तारा मेरेन उण्या दाबाच्या वाठारांत हो दबाव आनीक दुबळो जावपाची शक्यताय आसा. गोंयच्या हवामानाचेर ताचो व्हडलोसो परिणाम जावंक ना, तरी अचकीत पावस पडूं येता. लोकांनी सादूरताय बाळगुची, हवामान विभागाचो सल्लो. IMDन फुडले 5 दीस हवामानाचो कसलोच अलर्ट दिवंक नाशिल्ल्यान हवामान गरम उरतले. ह्या काळात तापमान मातशें वाडूं येता, पूण IMDन फुडले 5 दीस 32 आनी 33 डिग्री सेल्सियसा मेरेन तापमानाचो अदमास उक्तायला. उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरतलें. बुधवारा थंड अस्तंत वारो घोळपाची शक्यताय आसा, जाका लागून चड आर्द्रतायेचो परिणाम उणो जावपाक मजत जातली. चडशा वाठारांनी चडावत तापमान सुमार 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. अदीक मदीं हलको पावस पडटलो. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाचो अलर्ट ना. फुडल्या 5 दिसांत तापमान 32 ते 33 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा आर्द्रताय कमी करतलो थंड अस्तंत वारो. संभाव्य हलक्या पावसा सयत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस. अदी मदी पावसाची शिरशीर. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.